जिसुडा वतीन सुमार 16.5 कोटी खर्च करून दिवचले आर्विल्लो बस स्टँड बांधतात. मात फाटल्या 3 वर्सांच्यान या प्रकल्पाचे काम सुशेगादपणान चलता. मंगळारा सांजे जिसुडाचे व्यवस्थापकीय संचालक हरीश अडकोणकर आणि कॉन्ट्रॅक्टर कंपनीचे प्रतिनिधी सहित आमदार दोतोर चंद्रकांत शेट्टी यांनी बस स्टँडाच्या कामाची पळोवणी केली. सध्याचे काम पळोवन आमदारान नाराजी उक्तायली. काम करपाक अडचण आसा जाल्यार सोडून दी अशें कॉन्ट्रॅक्टराक सांगपाक आमदार फाटी रावले नात. काम जर खरेंच स्लो आसा हे एडमीट कॉन्ट्रॅक्टरूय करता, आमचो MD करता आणि हांवूय एडमीट करता. बट स्लो आसा हे आमच्या ऑफिस म्हणजे गव्हर्मेंटाच्या सायटीच्यान चड ना. कॉन्ट्रॅक्टरांक खूब डिले जाला. आमी कॉन्ट्रॅक्टराक खूब फावटी समजयला आणि आज आमी ताका ऑन सायट लास्ट विजीट ताका म्हणजे खरेंच सांगला ताका तुजे कडेन जाता जाल्यार सांग, ना जाल्यार आमी अल्टरनेटीव काडटा. म्हणजे कालच गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री हांगा आसले आनी तेन्ना हो टॉपीक येयलो तेन्ना मुख्यमंत्र्याक सुद्दां खरो कंटाळो येयला. तो म्हणटा कितें म्हणून तें चल्लां म्हणून आज आमी इन्स्पेक्शन ऑलरेडी थरयल्लें. पण आता त्यांनी आमकां आश्वासन दिलां आनी आमी 10 दिसांनी आमी तेचो हें घेतलो अपडेट घेतलो कामाचो कशें आसा. तो म्हणटा ती दारांची फिटींग आसा ती ऑलरेडी आयिल्ली आसा. जे लॉबीचे ग्रेनायट आसा तो आयिल्लो आसा. ताका फक्त एक इश्यू आसा तो हांगा जर कितें जाता मातशें सुद्दां खतलें सकयल जाल्यार उदक येता आनी उदक येयलें आमकां काम करपाक त्रास जाता. एक आमकां वॉटर टँक फुडें बांदपाचें फाटल्यान सेप्टीक टँक आनी दॅट इज वन टॅक्निकल रिजन. कित्याक खुबशे लोक अशे असतात हांगा ना सायटीर येतना ऑफिसान बसून नाल्यार रस्त्यार वचून आपली खूब सजेशनां दितात. हांगा अंडरग्रावंड पार्किंग बी जाय. हांगा सादी टँक बांदलो जाल्यार उदक येता. अंडरग्रावंड पार्किंग इज आउट ऑफ क्वेश्चन. MD वील एग्री टॅक्निकली. सो म्हाका तुमकां इतलेंच सांगपाक जाय आमचे जे कन्सल्टंट आसा हे कॅन गिव ऑल द प्रिकॉशन. इवन जर तुमी भितर येवन जर आतां तुमी पळयल्यात बिल्डींग बांदल्या ती ते खरीच मस्त बांदल्या. फक्त फिनिशींग टच करपाक जाय ते सगळे हे अंडरस्टँड पॉयंट व्यू करून. सो डेफिनेटली आमकां तांणी सांगलां की स म्हयने करून दिता. वी आर ट्रायंग अवर बेस्ट आनी आय एम शुअर म्हाका दिसता आतां आमी तेजे कडेन लास्ट एक उलोवन ताका विशय कळलेलो आसा. नाजाल्यार आमी ताका आतांच सांगलेलो आसा तूं सोड आमकां एक 2-3 म्हयने काम बंद दवरचें पडटलें आनी परत दुसरो कॉन्ट्रॅक्टर घालून सरकार हे आमचे हो जो बस स्टँड करतलो. कारण इंटरस्टेट बस स्टँड आसा हो मेन GSIDCचो प्रोजेक्ट आसा. हांव GSIDC ऑफिसराकय व्हडले ब्लेम करूंक शकना कित्याक तांच्या सायडींतल्यान कांयच अडचण ना. आमचो अनफॉर्च्युनेट म्हणटा की आमचो बॅड लक म्हणटा की आमकां असो कॉन्ट्रॅक्टर मेळलेलो आसा ह्या आनी त्या दुसऱ्या प्रोजेक्टान हाका म्हणजे फायर प्रोजेक्टान. तुकाराम सावंता सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV.